नमस्कार, हांव उर्मिला प्रभू एन इंटरनॅशनल स्टोरी टेलर एंड स्टोरी कोच. तुमकां सगळ्यांक मिगेल चॅनलान तूं हार्दिक स्वागत. आणि तुम्ही इतले सकड मोग दितर आसाची हांव एकदम कृतज्ञ आसा तुमगेल वयरी. थँक्यू. आज सकाळी उठायली तशींची न्यूजपेपर ओपन केल्यार हेडलायन्स कसं ने इंडिया इज सरपासिंग चायना and becoming number 1 the most populous country in the world. हांव आलोचन केलें पा या आमी फर्स्ट टायम हांतू नंबर 1 काय मॅक्झिमम नंबर ऑफ पॉप्युलेशन म्हणून मिगेले माव माले बापो माल काळगंदीन तूं 8-9 चेडूं. मिगेल मामो म्हाक 8 आशिल्ले. मिगेल बापो म्हाक 10 चेडूं. मिगेल अन्नाक बाप्पाक मम्माक अक्काक सगळ्यांक दोनी खंय जो 3 चेडूं. मागीर आमगेल जनरेशन मस्त जाणांक एक चेडूं. मिगेल मांयक 3 चेडूं. आमी मांयक 3 चेल्ले. आमकां प्रत्येक चेल्ल्यांक एक चेडूं म्हळ्यार 3 चेडूं आनी नाती वरकेन नातू नाती सकट वट्टू मेळ न्हू 3 चेडूं. आतां ताजे नंतरची जनरेशन म्हळ्यार मिगेल धुव आनी सकट आमगेल कुटुंबांतली सकट जाणां आशिल्ल्यांची तांकां वाडीक जाल्या 7-8 वर्स सकट आसा कळ्ळें तांगेल वाडीक जावन न्हू. चेडूं नांव घेवचें ना. तांणी केदां रेडी आसची तेदां तांणी चेडूं तांकां जाय जाल्यार तांणी करताची म्हणून. म्हाका हें कॉन्सेप्ट कळना मग चेडूं जावचें रेडीची म्हणून. आमगेल वेळार एक नमुने एक स्टिरियोटायप एक पॅटर्न आशिल्लें. वाडीक जालें तशी एक 2 मॅक्झिमम 2-3 वर्सान चेडूं जावचें म्हणून. मिगेल आम्मानी सांगचेशिल्लें तेत्तान एटलिस्ट 2 चेडूं जावका गो म्हणून. तेदां हांव सांगचें हांव कामां वचशिल्लें कोण पळयता 2 चेडूं म्हूण कळ्ळें. आतां अशी म्हाका ह्या कसो म्हणून वतना रायट ऑर रॉंग हाजे विशय हांव तेन्ना वचय ना कळ्ळें. मात्र ह्या कितले ह्या इन वॉट डायरेक्शन्स आमी वताची ह्या डायरेक्शन फाल्यां कसं ने खंय ते पावता कशी आसा ह्या मिडल क्लास स्ट्रेटा ह्या वर्किंग पॉप्युलेशन ह्या प्रोफेशनल स्ट्रेटान तूं आनी एक 20 वर्सान हाजी पॅटर्न कशी एमर्ज जाता ह्या आलोचन करतना म्हाका एक नमुने भंयशी करता. ह्या कसं न्ही म्हूण म्हाका कळयना आनी हांव एकदम कन्फ्युज्ड आसा. तुमगेल अभिप्राय कसो ना हाजे वयरी तुमकां कशी दिसता ह्या पॅटर्न कशी इवॉल्व जातलें. ह्या पॅटर्न एक 20 वर्सान कसं खंय वचून रपतलें म्हणून हाजे विशयी म्हाका खंडीत दिलशी कळ्ळें. इता म्हळ्यार ह्या एकदम टॉपीक ऑफ कॉन्वर्सेशन इता म्हळ्यार कशी वचचें खंय वचचें कसन सकड ह्या आय थिंक वी नीड टू टॉक अबावट इट. मागोत ना हांव करेक्ट आसा की रॉंग हाजे विशय वचकेन म्हाका खंडीत तिळसायची या आमी उलोवका की उलोवच्यो ना की कशी आशिल्ली तशी मुखार वचचें की हाजे विशय एक नमुने कॉन्फरन्स करका सेमिनार दवरका हें सकट म्हाका खंडीत तिळसायची. ओके. आनी ह्या बूक तुमी वाचल्यार हाजे विशय वरकेन तुमकां कशी लागलें ह्या तिळसायची. थँक्यू.